वेगवेगळ्या गोष्टींचे इनॉग्रेशन केल्लें आसा. नर्सरी पासून जे कितें आमचेकडे जे एनिमल्स आसता हेंचेकडे एक वॉकवेच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक एक ओरिएंट करपाक. पूण तेच आमी उलयताले की जे दुसरो सेंटर जे एज्युकेटिव्ह करपाक एज्युकेशन सेंटर ते करपाक ते आमी 19 डिसेंबरा पयलीं तांकां हांव सहकार्य करतलो. जे कितें आहा ते CSRच्या माध्यमांतल्यान जे कितें एक्वेटीक लायफ आहा त्याच बरोबर जे कितें लायव्ह कॉरल्स पासून तरेतरेची गोष्टी जे आमी शोकेस करूं शकता भुरग्यांक. आनी आयजचे दिसा कितें आहा खुबश्या लोकांक अशी संदी गावना. आमी फक्त हेजेर पळयता, आमी फक्त एनिमल प्लॅनेट आनी हे तसले गोष्टी नॅट जिओ हेजेर आमकां पळोवपाक काय नॅशनल जिओग्राफीक हेजेरूच आमी पळयता. पूण ल्हान प्रमाणात हांगा एक वेगळ्या तरेची एक्वेटीक लायफ आनी वेगळ्या तरेच्यो गोष्टी लायव्ह कॉरल्स पासून जे कितें आमकां एनहान्स करूंक जाय बाकीच्या राज्यांत जे कितें आसा. म्हाका दिसना आमी जे कितें करपाक वयता ते दुसरे कडेन आसतले. हे भुरग्यांक पळोवपाक म्हणजे भुरगे आयले तांकां मागीर हांगा जे आमची नर्सरी आहा, जे झाडां कशी लायता, कितें आहा, कोण तरी तांकां म्हायती दितलो. वेगवेगळ्या गोष्टी प्लस रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर आयज आमचे PCCF राजीव गुप्ताजी, सौरभ आसा, बाकीचे उमाकांत जी आहा APCCF आनी बाकी आमचे सगळे ऑफिसर्स. मेन म्हणजे कितें आहा की एक वेगळे तरेचें कितें वातावरण हांगा तयार करपाक त्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा. एकदम बरी गोष्ट. भुरग्यांक बी आयल्यार तांकां वेगळे तरेचे नॉलेज गावतले. आनी एक लक्षांत घ्या की हांव जेन्ना लायव्ह कॉरल्स म्हणटा ते लायव्ह कॉरल ते मुंबय आसा एकटो जे करपाक जाय. हे आमी एरिया एक्सटेंड करून आमी तांकां वेगवेगळे स्पिसीज जे आहा थंय कितें आसता तें वेवस्थीत करचें पडटा. ताका CSRचे अंडर आमी घेवन ते करतले. प्लस एक वॉक थ्रू तुम्ही पळयला की व्हिडिओच्या माध्यमांतले व्हिडिओ म्हणजे तशें न्हू, एक 360 डिग्री एक फूल ते डिझायन करतले. ते 19 डिसेंबर पर्यंत करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जे खंय तांकां गोंय राज्या बद्दल फॉरेस्टा बद्दल म्हायती गावतली त्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान. आमी ऑलरेडी पयर चर्चा केल्या. फुडल्या 8 म्हयन्यान आमकां एक स्टेट ऑफ आर्ट अशें आमी कोणाक ऑन बोर्ड घेतला. ते आमी व्हिडिओ आमी गोवा ऑन द जंगल्स बेसिकली ऑन द गोवा बेसिकली ऑन द वॉटरफॉल सर्किट इन द स्टेट ऑफ गोवा ते आतांच शूटिंग चालू जातली. म्हणजे प्रोफेशनली आमी करता. म्हणजे लोकांक गोंया बद्दल आयज आमी काल चर्चा करतले की हत्ती दिसता महाराष्ट्र आनी गोवा बॉर्डरान ते बी आमी कॅप्चर करतले. ड्रोन इतर काय म्हणजे गोंया बद्दल जे आमचे फॉरेस्ट आहा तेजे कितें आहा थंय कितें कशें कितें चलता ह्यो सगळ्या गोष्टी थंय कॅप्चर केले वयतले. ते एक 7-8 महिने लागतले. प्रोमो व्हिडिओज ल्हान ते बेगीन आमकां गावतले. पूण तेज्या भायर हांगा आमकां जे कितें करूंक जाय ते CSRच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता 2-3 महिने आमकां लागतले. त्या मनशाक आपयता आनी त्याच बरोबर आमचे गोंयचे स्टुडंट्स गोंयचे भुरगे हांगा आयल्यार तांकां मातशें कितें तरी एज्युकेटीव आनी त्याच बरोबर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करता आनी आमचे कडेन कितें आसा म्हणजे हे लायव्ह कॉरल म्हणजे कितें हे कोणाक सहज दिसना. टीव्हीचेरूच दिसता लायव्ह कॉरल कितें. हे सगळे एक्वेरियम्सच्या माध्यमांतल्यान एक्वेटिक लायफ शोकेस करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी ते आमी 19 डिसेंबराक इनॉग्रेट करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. हांव आतांच सौरभाक सांगलेलें आसा की हे आमकां कोणाक तरी घेवन ते वेवस्थीत ते फाटल्यान थंय डिझायन करून म्हणजे एक बॅच ऑफ 20-25 भुरगे जेन्ना येता एका बॅचान ते बसले तांकां ही म्हायती येतली. प्लस नॉट ओन्ली गोंयाचे बद्दल त्याच बरोबर आमी म्हणटा न्हय फ्रोझन प्लॅनेट ते जगभर आर्टिकान कितें जाता एंटार्टिकान कितें जाता ह्यो सगळ्यो गोष्टी तांकां एका सेंटरान तांकां दिसपाक संदी गावतली. हे करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सगळं युटिलायज होऊन जाय. मॅडम इथे आहे आणि तिच्या मागे लागलो आम्ही ती करणार जे काय करायचंय. कॅम्पाचं फंड म्हणजे सगळ्या गोष्टीला कॅम्पाचं फंड म्हणजे उगीच ते सँक्शन करून घेऊ शकत नाही. केंद्र सरकारकडून बी आम्हाला सँक्शन आम्ही जे काय प्लॅन करतो ते व्यवस्थित चाललेलं आहे. ते करतील जे काय करायचंय. कॅम्पाचं फंडला एक वेगळ्या तऱ्हेचे गाईडलाईन्स असतात. ते गाईडलाईन्सच्या अनुसारच तुम्ही ते खर्च करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला केंद्र सरकारकडून परत परमिशन घ्यायची अशी सिस्टम आहे. ते सगळं करून ते करतील. काय मी सांगितलं काय मॅडमने जाऊन पैसे खर्च करू शकत नाही. ते आम्ही प्लॅन करतो. ते प्लॅन अप्रूव्ह करून आल्यानंतरच आम्ही ते पुढे नेऊ शकतो. एक्झिबिशन जातलें एक्झिबिशन जातलें काय भुरग्यांक एज्युकेटिव्ह आमचे काम बी चलते. रेंज फॉरेस्ट ऑफिस आता फर्स्ट टाइम आमच्या ऑफिसरान सगळ्यांनी PCCF APCCF सौरभ आणि आमचो जीस वर्की सगळ्यांनी नवे रेनोवेट केल्ले आसा. परिस्थिती बिकट आसली तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. हांगा येवपाची परिस्थिती नाशिल्ली पण हे सगळे करून घेतल्या. त्याच बरोबर आमकां फाटल्यान जे कितें आमकां करूंक जाय ते आमचे भुरगे जे आमचे स्टुडंट्स जे पळोवंक सोदता फॅमिलीक घेवन भुरगे येवंक जाय. म्हणजे एक 20-25 तरी तरेतरेचे फिश व्हरायटी म्हणजे ते म्हारग असतात ह्यो
एका टाकीच्या फाटल्यान कमीत कमी 30 लाख तरी ते खर्च असता ते मेंटेन करपाक, लायव्ह कॉरल मेंटेन करपाक. ह्यो सगळ्या गोष्टी आमी तांकां करून दितले. 19 डिसेंबरान आमी ठरयला 19 डिसेंबरा पर्यंत आमी हे कितें एक्सटेन्शन कितें करूंक जाय ते सगळें करून घेवन थंय भुरग्यांक संदी गावतली वचपाक. म्हणजे फाल्यां जर भुरग्यांक व्हरूंक जाय, कितें दाखोवंक जाय, इट हॅज टू बी समथींग युनीक. आनी ते युनीक दुसरे खंयचे झून गावचे ना देशात. ते गोवा राज्यानूच तुमकां दिसतले. ते आमी आयन एक मनीस हा मुंबय, ताका घेवन आमी ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. थँक्यू.